सगळ्याला आशीर्वाद देवाला गुरुला आशीर्वाद घेऊन आयचा विषय जे बार महाजन आसा ती तांगेले तो लास्ट म्हळ्यार अखेरच जावन आशिल्लो यमराज हांगेल विशयान तू थोडे उलोवच्याक आमकां सांगला ते आमी आजी उलयता ती ताजे श्लोक जे श्रीमद भागवतांतू संचस्कंद तिन्नी अध्यायांतू श्लोक 20 आणि 21 तो आमी आतां वाचिता ती ताजे इंग्लिश ट्रान्सलेशन वाचिता ती आणि ताजे मागीर आमचे केल्यान ते ट्रान्सलेशन केलेले आमी वाचिता ती स्वयंभूर नारद शंभो कुमार कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं बतः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतम् अश्नुते. लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान नारद, Lord Shiva, the four Kumaras, Lord Kapila, the son of Devahuti, Swayambhuva Manu, Prahlad Maharaj, Janak Maharaj, grandfather Bhishma, Bali Maharaj, Shukadev Goswami, and I myself know the religious principle. My dear servants, this transcendental religious principle, which is known as Bhagavad Dharma, or surrender unto the Supreme Lord and love for Him, is uncontaminated by the material modes of nature. It is very confidential and difficult for ordinary human beings to understand. But if by chance one fortunately understands it, he is immediately liberated, and thus he returns home back to Godhead. आता आमचे गेला ना ब्रह्मदेव, भगवान नारद, ईश्वर शिवा, चार कुमार, कपिल मुनी, देवहूतील पुत्र, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, पितामह भीष्म, बली महाराज, शुकदेव गोस्वामी आणि हांव स्वतः म्हळ्यार यमराज आमकां सगळ्यांकय सत्य धर्माचे तत्व गोत आसा. मेगेले प्रिय सेवकानो, हे आध्यात्मिक धर्माचे तत्व जे भागवत धर्म म्हणून म्हणटा ती अथवा सर्वोच्च भगवानाक शरणागती आणि तगेल वयर मोग करचे हे भौतिक गुणान शुद्ध आसा. हे अत्यंत गोपनीय आसा आणि सामान्य भौतिक मनशाक समजून घेवच्याक कठीण आसा. पण जर तगेले सौभाग्यानी तक कळल्यारी तो तगेले मुक्त जात तत्काल मुक्त जाता आणि तो घरकडे म्हळ्यार देवाल घरकडे वापस वता. महाजन म्हळ्यार विष्णूले महान भक्त आणि भागवत धर्म गोत आशिल्ले म्हणून म्हणटा ती महाजनो येन गता सपंतः म्हळ्यार आमकां ह्या महाजनान दाखयलेल्या मार्गारी चलका म्हणून. सगळ्यांकय भक्त गणांक आजी आमी हे 12 महाजनाचे श्रेणीचे अखेरच्या क्लासाक स्वागत करता. ती महाजन म्हळ्यार आमी सांगले म्हणके भगवान कृष्ण अथवा विष्णूले महान भक्त आणि भागवत धर्म गोत आशिल्ले हे महाजन कृष्ण भावनामृत स्तंभ जावन आसा ती आणि आमकां सगळ्यांकय नित्य कशी चलका म्हणून मदत करता. ती आज आम्ही महत्वाचे व्यक्तिमत्व म्हळ्यार यमराज मृत्यूचे देवता वैरी उलयतले. ती एक वेळा एक वकील आशिल्लो, तो तागेल्या कामांत मस्त बिजी आशिल्लो आणि तागेले टाइम आयलो म्हळ्यार तागेले हे शरीर सोडचें म्हूण जाल्लें आणि येद्रा पळयला रे ताणें यमराजाक पळयलें. खंय यमराजाक त्या लॉयर म्हळ्यार वकिलान निमगिले, अरे तू कशें आयलो आतां? यमराज म्हणटा ताका की हांव तुका घेवन वच आयला म्हणून. वकील म्हणटा तू म्हाका कसले नोटीस कसले दी न्ही मू.
तरी यमराज म्हणता ना बा आम्ही नोटीस दिला तू पेटायला म्हाका कसं नाही मेळली मग नोटीस आणि कसं नाही. वकील म्हणता आम्ही एक प्रोफेशनल जाऊन आशिल्ले प्रोफेशनल म्हणून आसता ती आम्ही केन्नाय काम करताना एक नोटीस आनी पेटोवन आणि तशी काम करचे आमगेले असं. तरी यमराज म्हणता ना बा आम्ही मस्त तुका नोटीस पेटयला ती म्हणता केन्ना पेटयला मस्त दिता. यमराज म्हणता हांव सांगता तुका केन्ना केन्ना नोटीस पेटयला म्हणून तुका उडगास आसा की ना म्हणून गोतना हांव तुका वापस उडगास करून दिता. हांव फर्स्ट नोटीस तुगेले मत्ता वयली केस पिकलो कळ्ळें मॅ आनी तो तुगेले काळ केसू धवें जालो हे हांव तुका फर्स्ट नोटीस पेटयला. पण तूं चातुर्यान तें हेर डाय करून वापस काळ केलें म्हळ्यार तुवें त्या नोटीसाक दुर्लक्ष केलें. मागीर तुका उडगास आसा की नांगी तुगेले दांत पुरा पडचे सूर जाल्ले पण तूं त्या डेंटिस्टाला वचून पुरा ते दांत आनी बसोवन आनी करून लायक करून केलें पुरा हें हांवें केलें सेकंड नोटीस आशिल्लें म्हणून. मागीर तिन्नी नोटीस म्हळ्यार तुगेले दोळे अगूर अगूर दिसच्या तुका उण जाल्लें तूं कसां केल्लें तूं वचून डॉक्टराला वचून ऑप्थॉमॉलॉजिस्टाला वचून एक कन्नडक आयलें कन्नडक करून तुका लायक थंड करून एक भांगरा कन्नडक आनी घाल न्हू तूं एकदम यंग दिसच्या सूर जालो पण आनी मागीर मुखार तूं लेजर ट्रिटमेंट केलें हें हांवें केलें थर्ड नोटीस म्हणून. चारय नोटीस म्हळ्यार तुगेले माथ्या वयर केस आशिल्लो तो फोरो तूं बोळ जाल्लो कळ्ळें मॅ जाल्यार तूं स्पेशल ट्रिटमेंट करून ताका माथ्याक केस कशी येवची तशी म्हणून केलें हें हांवें केलें चारय नोटीस म्हणून. हांव तुका मस्त व्हड नोटीस पेटयलां जाल्यार तूं ताका पुरा दुर्लक्ष केलें म्हणून आतां तुका टायम आयला वचा म्हणून त्या वकिलाक तो यमलोका व्हरता. तशी म्हणून म्हणलां की एज शुअर एज डेथ म्हळ्यार एज शुअर एज यमराज म्हणून म्हळ्यार तो तागेले काम आयलो तो वापस काम करना तिलें वचना म्हणून म्हणटा ती एज शुअर एज डेथ म्हणून. म्हळ्यार कसं नाही आमी एक कसं नाही काम करचे न्ही आसल्यार आमी कितले ताका शुअर आसा ती त्या काम करच्याक म्हणटा एज शुअर म्हळ्यार डेथ म्हळ्यार मृत्यू कोणाकय अवॉयड करच्या साथ दिना. तशींची आमी पुरा इतल्या इकर महाजना विशयी आमी पुरा जाणान आयकला. आज आमी यमराजा विशय आयकून तागेले मस्त पुरा वेगवेगळे तो कोण खंय आसता खंय राबता कशें राबता तागेली फॅमिली कोण तो कसं करता ह्या विशय आमी थोडे थोडे अगुर अगुर पळोवया. आमी इतले पुरा महाजना विशय आयकले जाल्यार बाकीच्या महाजनालो आमी संघ घेतला की ना म्हणून गोतना आमकां जाल्यार आमी ह्या भौतीक जगता आशिल्ली निमित्ती आमकां शुअर आसा की आमी यमराजालो संघ घेवन आसच्या पुरो म्हणून. कितें म्हळ्यार ह्या भौतीक जगात आमी आसता ती तादोर्तू आमी यमराजाल दर्शन घेवन आसुका. आनी आश्चर्यजनक म्हळ्यार यमराजू विष्णूलो शुद्ध भक्त कल्पना करया ती आमकां तागेलो संघ घेवका म्हळ्यार कशी भंय करता म्हणून. जाल्यार यमराजाल दोन व्यक्तिमत्व आसा एक तो भयानक जावन आसा आनी दुसरें तो प्रेमळ आसा. ह्या जगांत तागेलें काम म्हळ्यार ह्या जगांत भय निर्माण करच्याक पण भक्तांक ताणें तागेलें संघ दिवचें आनी भक्ताल ताणें संघ घेवचें ह्या तागेलें भक्त रूप भक्ताचें रूप. तो तागेलें आश्चर्यजनक व्यक्तिमत्व तो एक भक्त जावन आसा आनी एक महान प्रशासक जावन आसा. आमी आयकतात की आमी मस्त देवता गण आसता ती तांतूय वेगळे वेगळे श्रेणीचे देवता गण आसतात जशी ईश्वरू ब्रह्मा ह्या पुरा शुद्ध भक्त आनी तांतूय आनी वेगळे वेगळे देवता गण आसा ती
इंद्र चंद्र वायू या पुरा पण त्यांनी एक प्युअर भक्त म्हणून सांगता जायना कळलं त्यांनी पुरा मोड ऑफ गुडनेस म्हळ्यार स्वत गुणार आसा ती पण यमराज ताणे तो भक्त जावन आसा आणि ताका एक मॅनेजरल पोझिशन आसा आणि ह्या दोन्ही वटू त्या कृष्ण भावना अमृत फॉलो करच्याक चिके डिफिकल्ट आसता आम्ही पळयता ती आमगे डे टू डे लायफांतूय आमकां दोन्ही वस्तू कृष्ण भावना अमृत फॉलो करचे आणि आम्ही कसं दुसरं जॉब आणि करनाशिल्ले ते दोन्ही वटू करचे कितले डिफिकल्ट आसा म्हणून तशी ती यमराजाकय ह्या दोन्ही जॉब करचे थोडे डिफिकल्ट आसा जाल्यार तो ह्या पुरांतू असूनय कळ्ळें तो पुरा काम तागेले लायक करून करता आसता यमराजाक गॉड ऑफ डेथ म्हणला गॉड ऑफ डेथ म्हळ्यार मृत्यू देवता तो धर्माचोय देवता आणि तो न्यायाचोय देवता असो ताका धर्मराज म्हणून आपयता ती यमराज म्हणून आपयता ती तागेले हे दोन स्वरूप यमराज आणि धर्मराज धर्मराज म्हळ्यार तो धर्माक रक्ष करतलो आणि यमराज म्हळ्यार न्याय न्याय आणि मृत्यू दितलो म्हण न्याय आणि मृत्यू दितलो म्हण ऐकपट तू आता कोणी बरयलें की ऐकपणा म्हणून यस प्रभुजी आता ऐका ओके चिकाशी कसं नासल्यार मेसेज हे करूया ती ओके तरी आम्ही पळयलें की यमराज आणि धर्मराज धर्मराज म्हळ्यार दोन स्वरूप आसा ती यमराजाले धर्मराज म्हळ्यार तो धर्म आणि धर्माचो रक्षक म्हणून आणि यमराज म्हळ्यार तो न्याय आणि मृत्यू दितलो म्हणून युधिष्ठिर महाराज आसा तो धर्मराज स्वरूपाचो विस्तार तागेलो यमराजालो आणि विदुर तागेलो यमराज स्वरूप तागेला अशी तागे विस्तार तो तागेले यमराजाला हातांतू एक दंड आसा एक पाश आसा आणि एक गदा आसा ते दंड म्हळ्यार तो न्याय आणि शासन करच्याक आणि पाश तो बद्ध जीवाले सूक्ष्म शरीराक बांधून व्हरच्याक तागेले मृत्यू समयाक बांधून व्हरच्याक तागेल्याक पाश आसा आणि तागेल्याक एक गदाय आसा तागेले आन म्हळ्यार सूर्यदेव आणि तागेले आम म्हळ्यार संध्या म्हणून म्हणटा ती तिका संध्याक केन्नाय संज्ञा म्हणून म्हणटात तागेले भाव आणि भावंड म्हळ्यार यमी यमी म्हळ्यार यमुना नदी यमुना तिका यमी म्हणून म्हणटात अश्विनस आसा ती श्रद्धादेव म्हणून आसा रेवंत आसा शनी आसा तप्ती आसा आणि भद्रा ह्या तागेले भाव आणि भावंड आसा तागेले दोन बायल आसता हांगा आत्ता आणि बाकीचे आमी डिटेल सांग वतना आनी चड कसं आसा म्हणून आमी पळोवया ती एक बायलेलें नांव धुमोर्णा म्हणून आणि दुसरी नांव उर्मिला किंवा श्यामलाय म्हणून म्हणटा ती ताका चेडूवाल नांव कटील शोभावती सुनीता आणि यमकुमार म्हणून आसा युधिष्ठिर तागेला आध्यात्मिक चल म्हणून सांगता ती तशीची तागेले यमराजाक आनी एक सेव आसा म्हळ्यार ताका लोकपालय म्हणटा ती गार्डियन्स ऑफ द डायरेक्शन्स म्हळ्यार तो दक्षिण दिशाचो मुख्य राखणदार म्हणून आमकां त्या यक्ष प्रश्नाचो महाभारतांतू कोत्तो आसता पुरो यम एक यक्ष म्हणून येता एक बगळ्या रूप घेवन येता आणि युधिष्ठिराक आणि तो बाकी पांडवांक प्रश्न विचारता पण बाकीच्यांक ताचे जवाब गोत्तुना म्हणून तांणी मूर्छित पडतात तांणी उद्दा घेतात ती आणि मूर्छित पडतात मागीर लास्ट युधिष्ठिर महाराज येता आणि ताका मागीर यम यक्ष रूपान बगळ्या रूपार आयिल्ल्या ताका प्रश्न निमगिता तो यम त्या युधिष्ठिर महाराजाक तागेली परीक्षा प्रामाणिक आसा की ना म्हणून तागेली परीक्षा घेता तरी एक पुराण एक चार प्रश्न घेतल्या ती की
कसा नाही म्हणारी खंयची टायपाचे प्रश्न हो म्हणून एक 4 हांव ताका उदाहरणां घेतल्या ती आणि युधिष्ठिर महाराज ताका कशी उत्तर दिता म्हणून. सुरे प्रश्न अदृश्य शत्रू कोण म्हणून एक प्रश्न. दोन्ही प्रश्न असाध्य रोग खंयचो. तिन्ही प्रश्न सुसंस्कृत कोण आणि चारही प्रश्न अदम म्हळ्यार कोण म्हणून. तरी युधिष्ठिर महाराज ताका जबाब दिता क्रोध म्हळ्यार अदृश्य शत्रू म्हणून आणि दोन्ही प्रश्नाक लोभ म्हळ्यार असाध्य रोग म्हणून. आमकां लोभ असल्यार कितले आमकां असल्यार पावना. ताका एक इंग्लिशान एक देर इज इनफ फॉर एवरीबडी फॉर देअर नीड बट नॉट इनफ फॉर each person ग्रीड म्हणून म्हणला. तिन्ही प्रश्न उत्तर जो कोणी सर्व जीवांक गेले उद्धार करचे विचार करता ती तो मनुष्य सुसंस्कृत म्हणून म्हणला. आणि चारही प्रश्न उत्तर ज्या मनशाक बिलकुल दय ना ताका अदम म्हणून म्हणतात. या ऐकून युधिष्ठिर महाराज या उत्तर ऐकून यम एकदम खुश जाता आणि तो तेगेल्या स्वतःच्या रूपार येवन युधिष्ठिर महाराजाक आशीर्वाद दिता आणि बाकीच्या पांडवांकय तो वापस तांकां जीव दिता. तशी की भगवद्गीतांतू कृष्ण 10 अध्यायांतू श्लोक नंबर 29 तांतू म्हणता अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसाम अहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमताम अहम. म्हळ्यारी तांतू यमाल विषय म्हळ्यारी हांव स्वता यम म्हळ्यारी देवता मृत्यू देवता म्हणून. तशीची आम्ही श्रीमद भागवतांच्या 10 स्कंदांतू आम्ही ऐकता ती सांदीपनी तांगेल्या कृष्ण आणि बलराम आले त्यांनी सांदीपनी मुनीला आश्रमांतू त्यांनी ट्रेनिंग घेत असता ती तांगेल्या शिक्षण जाल्ले मागीर तांका सांदीपनी म्हणता गुरी दक्षिणा दिवकात. तरी कृष्ण आणि बलराम म्हणता ती की तुम्ही माग्या ती कसान त्या तुमका गुरुदक्षिणा जावका म्हणून. संदीपनी म्हण तागेल्या बायलेला घेता कसन जावका आमका. तर तांगेलो एक पूत असता जो एक यंग प्रायरी तो मृत्यू पावता. तरी कृष्ण आणि बलरामा लागी संदीपनी म्हणता आमकां तो चल्ल्याक तुम्ही वापस हाडल्यार आमकां त्या गुरुदक्षिणा म्हणून आम्ही स्वीकार करतली ती म्हणून कृष्ण आणि बलराम थंय यमराज आले अबोड म्हळ्यार धर्मराज आले थंय राबता तो ताका संयमणी म्हणून म्हणतात. थंय त्या वाटेर वताना तांकां पांचजन्य हो एक राक्षस मेळटा आणि त्या राक्षसाक मारून तो एक शंख ह्या रूपार असता. तर ताका मारून तो शंख घेवन कृष्ण आणि बलराम मुखारी संयमणी हांगा यमराज जाले जे मुख्य स्थान आसा थंय वता ती. थंय आयल मागीर बलराम त्या शंख जोरान वाजयता. ते जोरान वाजयतरी त्या यमराज पुरा बद्ध जिवान दवरलेला असता थंय पुरा एक चांग वायब्रेशन येता आणि मागीर यमराज येवन ह्या दोन्ही देवांक कृष्ण आणि बलरामांक लाय करून तांगेली पूजा आनी कोरून आणि जो कृष्ण भगवान पुरा हृदयांत आसा तांकां म्हणता यमराजू की हांव तुमगेले खातीर कसन कोरता म्हणून. तेन्ना कृष्ण म्हणटा ताका म्हगेले गुरुदेव जे संदीपनी म्हणून आसा तेगेलो पूत कसन की जावन ताका वग्गी मृत्यू पावलो तरी ताका आमी वापस व्हरचे आयल्यान ती. यमराज म्हणटा जायत आणि त्या गुरुल्या पुताक वापस तांणी हाडतात. तो हाडता आणि
हंगेल्या कृष्ण आणि बलरामाल्या हातांतू दिवन सोडता ती आणि तशी कृष्ण आणि बलराम त्या पुत्ताक संदीपनी मुनाल पुत्ताक घेऊन हंग वापस आश्रम येता ती आणि संदीपनी मुनीला हाता दिता ती आणि संदीपनी मुनी मागीर कृष्ण आणि बलराम हांका दोंगांक लायक आशीर्वाद दितात तशी जी एक पुराणांतू सांगलां की एक ब्राह्मण तो विदग्ध पंडित आशिल्लो तो वेदांतू एकदम प्रख्यात आशिल्लो जाल्यारी तो मस्तू लोभी आशिल्लो एक वेळा ताणे आणि तागे लोट आशिल्ले ब्राह्मणान एक वेळा भूताक दिल्लोलो प्रसाद भूत गणांक भूत प्रेतांक हांका एक दिल्लोलो आमी प्रसाद म्हणा जाल्यार कसाने फूड स्टफ कसाने म्हणत आमी तशी त्या तांणी खाता ती आणि तांणी मरण पावतरी यमराजाल्या कोर्टांत वता ती तर यमराजू धर्मराजा म्हणटा ती त्या या पुरा ब्राह्मणा सांगता ती की तुम्ही आता भूत जावन आसत भूत जावन आसता ती भूत जावन तुमगेल्या नेक्स्ट बर्थ जाता म्हणून भूत म्हळ्यार कसं ना तांका या शरीर भौतिक शरीर ना केवळ सूक्ष्म शरीर असता आणि या सूक्ष्म शरीर रपचे मस्त कठीण असत एक आमका या भौतिक देह म्हणल्यार आमकां थोड्यापुणी चिके रिलीफ मेळटा पण केवळ सूक्ष्म शरीर आसल्यार आमकां तिका कष्ट असता म्हणून जी त्या भूतगण आसा ती त्या कोणाले अंगांतू येता म्हणटा पळय तेंची म्हळ्यार तांणी कोणाले तांणी तांगेले चड कसं न्ही आध्यात्मिक विशय करना ती आणि तांगेले अंगांतू त्या मागीर भूत भितर येता तांगे त्या अंगांतू तो पंडित ब्राह्मण असता तो यमराजा निमगिता आमगेलो फॉल्ट कसा न्हय म्हणून आमी कसान चूक केल्या या आमगेले या ब्राह्मण आशिल्ले तेदना म्हणून यमराज म्हणटा तुम्ही तुमगेले स्वधर्म समापालन कर न्ही म्हणून तुम्ही ब्राह्मण आसून इतल्या लोभी आशिल्ले ती तुम्ही ज्या भूताक दिल्लेले अन्न आसा तें तुम्ही खेल्लें म्हणून एक ब्राह्मण तशी करच्या नज म्हणून हे वैदिक धर्म पालन करचे तुम्ही तें उल्लंघन केलां म्हणून अशी म्हणटा मागीर ब्राह्मण ते एकदम हंबल म्हळ्यार तांणी दंडवत करतात यमराजाक आणि म्हणटा ती की आमकां ह्या भूत बर्थ आसा त्या तांतूं देखून कशी आमकां तुमी भायर पडचे जाता आमकां धर्मराज म्हणटा तुमकां एक रेगिस्तानांक तूं भूत म्हणून पेटयता आमी थंय एक वैष्णव साधू येता केन्ना तुम्ही त्या वैष्णव साधूक तुम्ही सेव करता तागेली आणि तो केन्ना तुमकां आशीर्वाद दिता तेन्ना तुम्ही या भूत येवन देखून भायर पडच्या साध्य आसा म्हणून तशें त्या पुरा जाण ते ब्राह्मण मस्त वर्ष त्या रेगिस्तानांतू आसा ती आणि मागीर एक दिसू एक वैष्णव थंय मस्तू ताका ताण लागल्या भूक लागल्या तशी जावन तो वैष्णव थंय रेगिस्ताना येता तो ब्राह्मण त्या भूताच्या शरीर आसा ताका कळटा की हा वा वैष्णव म्हणून तो एक झाडाचे रूप घेता इत म्हळ्यार तो भूत खंयचे एक फॉर्म घेवच्या तांकां साध्य आसा तो झाड जावन ताका त्या वैष्णव साधूक शेड दिता मागीर ते दुसरे ब्राह्मण जे भूत जावन आशिल्ले आसा ती तांणी एक
मनुष्याले शरीर घेऊन त्यांनी त्या वैष्णव साधूक नमस्कार करतात आणि नमस्कार करून सांगतात ती आम्ही तुमगेली कसल सेव करच्या जाता तरी तो वैष्णव म्हणता आम्ही मस्तो आमका मस्त ताण लागल्या आमका भूक लागल्या आमका कसाने कोणी खावच्याक आणि पिवच्याक दियाती म्हणून त्यांनी त्या पुरा भूतगणाची पार्टी आसा त्यांनी इमिडिएटली थंय वचून थंड उदक थोडे फ्रूट आणि कंदमूळ हाडता ती आणि भूतांक या पुरा हाडच्याक एक साध्य असता तांगेल्या ते एक थोडे पावर असता तांगेल्याक कळलं तर तांगेल पावर कशी आम्ही युटिलाइज करतात ती त्या चांग रितीन केल्यार त्या चांग काम करच्या साध्य असतं त्यांनी कसं नाही मानी समज यूज करणं जाल्यार त्यांनी वाईट करच्या साध्य असता मागीर त्या वैष्णव साधून त्या प्रसाद विष्णूक समर्पण केलें कीर्तन केलें आणि मागीर जेवचा बसलो तो त्या पुरा खावन तागेल जो महाप्रसाद आसा तो त्यांनी त्या भूतांक खावच्या सांगल्या आता भूत आशिल्ली म्हणजे तांकां कांय खावच्या जायना तांकां खाली हुंकच्या जाता कळलं बाय तर त्यांनी खाली त्या महाप्रसादाक हुंकले त्यांनी त्या हुंकिल निमित्ती सडनली तांकां देवता गण आली शरीर मेळ्ळें तांकां तर त्या वैष्णव एकदम आश्चर्यचकित जालो आणि ताण निमगेलें हें कसं न्हय सडनली हें कशें जाल्लें म्हणून मागीर त्या तो ब्राह्मण आसा ती तांणी पुरा ह्या स्टोरी तांकां सांगता ती हें तात्पर्य कसं म्हळ्यार हांतू कर्माचे रिएक्शन कशी येता म्हणून त्या सांगताक ह्या यमराजान स्टोरी सांगिल्ली केवळ वैष्णवाल्या दयेन आमकां या यमराजाच्या पाशान दुखून मुक्त जावचा शक्य आसा आणि आमकां प्रेम भक्ती ज्या या भौतिक जगांत मस्तू दुर्मिळ आसा त्या आमकां साध्य करच्या जाता आणि दुसरं कसलेय वाट ना आमगेल मनान मस्तू इच्छा आसा ती पण आमकां आमगेल्या गुरुलो आणि वैष्णवालो आशीर्वाद जावका मागीर एक प्रश्न येता की आमगेले खरे मित्र कोण म्हणून कृष्ण भगवत गीता सांगता सुहृदम सर्वभूतानां म्हणून हांव सगळ्या जीवालो भक्त हांव सर्व जीवालो मित्र म्हणून कृष्ण मस्त दयावंत आसा जाल्यार कृष्णालो अवतार चैतन्य महाप्रभू तो आनी काही चड दयावंत आसा ताका म्हणला नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते म्हणून लॉर्ड म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू हांगेल म्हणके दुसरो अवतारू ना इत म्हळ्यार ताणे कृष्ण प्रेम दिला म्हळ्यार कृष्ण स्वता दिना तागेल प्रेम पण चैतन्य महाप्रभू रुपात घेवन ताणे कृष्ण प्रेम दिला आणि तागेला गौरंग महाप्रभू चड आनी काही चड दयावंत म्हळ्यार या गौर भक्त म्हळ्यार वैष्णव म्हणूची या वैष्णवांक आमी तांणी आमगेले आनी काही खरं मित्र म्हळ्यार आमगेले त्या वैष्णव म्हणून म्हणला मागीर आमी उलयता आशिल्ली ती यमराजो तागेले संयमणी तो नगरांत रपता म्हणून थंय तागेले एक मस्त व्हड हॉल आसा तो एक व्हड आसनार बसला थंय देखून तो तागेले जजमेंट दिता आनी तागेले सेव म्हळ्यार कसं म्हळ्यार लोकांक दंड दिवचे आनी लोकांक पुरस्कार दिवचे आमी पळयता ती हाय कोर्ट सुप्रीम कोर्टाचे जज त्यांनी एक असे व्हड आसनार बसून कोण कसं कोण लायक करता ती तांकां म्हळ्यार ताण कसं करनी जाल्यार ताका सोडचे आनी कोण अपराध केलेले आसल्यार ताका शिक्षा दिवचे हें तांणी करता आशिल्ली तशीच यमराज तेही संयमणेन तो बसून तागेलें काम तो करता आसता तशी आमगेल्या भौतीक जगांत तूं
आमकां मस्त मस्त वर्ष लागता आमगेल्या त्या जजमेंट येवच्याक जाल्यार यमराजाल्या त्या जजमेंटान तो कांय चड वेळ लागना आनी कोणेय त्या यमराजाक मूर्ख करच्या साथ दिना तागेले पुरा रेकॉर्ड स्ट्रेट आसता आनी ताका धार्मीक असो अधार्मीक असो ताका त्या धार्मीक आशिल्ल्याक पुरस्कार दिवचे आणि अधर्मीक आशिल्ल्याक दंड दिवचे हें तागेलें काम आनी ते दंड दिवन खंय पटयता तो म्हळ्यार थंय आमी भागवतां वाचिता ती की 21 वेगळे वेगळे टायपाचे नरक आसता ती म्हणून कळ्ळें थंय तांकां पेटोवन तांकां कसन शिक्षा जावका तो त्या लेखारी दिता आमकां उडगास आसच्या पुरो आमी कृष्ण बुकां वाचिता ती त्या नृगाल्या म्हळ्यार रायू किंग नृगा म्हणून आशिल्लो नांवाचो रायू तो मस्तू धार्मीक जावन आशिल्लो आनी मस्तू चॅरिटी करता आशिल्लो म्हळ्यार मस्तू तागेल्याक आशिल्ले गाय वासरू हें तें पुरा दिता आशिल्लो तो ब्राह्मण आयिल्ल्यांक तांणी मस्तू चॅरिटी करून आशिल्ली एक वेळ कसं जाता म्हळ्यार एक गाय एक ब्राह्मणा दिवन जाल्ली मागीर ती गाय वापस येवन त्या रायाल्या गोशाळांत वापस येता ती गाय आनी ती गाय दुसऱ्या ब्राह्मणांक दिता आता तांकां वतना जाल्यार तो सुरेश ब्राह्मणाक ती गाय दिल्लेली आसता तो ब्राह्मण येवन राया सांगता अरे ती मेकली गाय आशिल्ली ती वापस आयिल्ली तर ती म्हाका गाय जाय म्हणून तरी राय म्हणटा ती गाय दिवन जाल्ल्या म्हणून दुसऱ्या ब्राह्मणाक सुरेश ब्राह्मण म्हणटा ना 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 म्हाका तीच गाय जाय राय नृग सांगता की ना ना हांव तुका जावका तितली गाय 100 गाय 1000 गाय कितली जावका तितली आनी काही चड गाय तितली जावका जालेली पण तो ब्राह्मण म्हणटा ना 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 ब्राह्मण काय म्हणटा ताका ब्राह्मणा वयरी या अपराध जाल्ला तुगेलो ब्राह्मण अपराध जाल्ला तुगेलो तर ताजी तुका शिक्षा मेळटली म्हणून सांगता तो तरी मागीर तो राय मेल्ले मागीर तो यमराजाला वताना यमराजाक हें सांगता की यमराज ताका निमगीता तूं कसं करता सुरेख तुगेलें जें अधार्मीक कसं जाल्लें ताजी तूं सुरेख दंड घेता की सुरेख तूं धार्मीक काम केलेल्याक तूं पुरस्कार घेता म्हणून नृग तो एक भक्त जावन आसता तो म्हणटा हांव सुरेख म्हगेले दंड घेता म्हणून तो दंड घेताना ताका सांगतात की तुगेलें आतां जन्म एक सोकणी म्हणून तुगेलें रूप जाता सोकणी म्हणून तूं वस थंय सकयल आनी सोकणी जावन राब मागीर तुका कृष्ण स्वता येवन भायर काडून तुका आशिर्वाद दितलो म्हणून आनी आमी कृष्ण पुस्तकांत वाचिता ती कशी कृष्णान त्या सोकणीक त्या एक वेल्ला देखून काडून ताका आशिर्वाद दिवन ताका वापस पेटयता तशी धार्मीक आनी अधार्मीक अशी लोकांक यमराजू तांकां सगळ्या जजमेंट दिसता आसता आनी ते जे धार्मीक आसता तांकां हांगा देखून व्हरताना तांकां एक चांगसो रोड आसता आनी अधार्मीक लोकांक थंय मस्तू कश्ट जाता तांकां वताना ती शास्त्रांत म्हणला की यमदूत येता ती म्हणून जे अधार्मीक आशिल्ले तांकां यमदूत घेवचे येता म्हणून आतां यमराज कशें आसता म्हणून म्हळ्यार तागेलें जे बॉडी कलर आसा ते 5व्या कलराचे तागेले व्हड 2 दोळ आसा ती अशी भायर येता ती आनी तागेले दिगची म्हळ्यार तो तागेले एक व्हड क्राउन तें घालना ताणें आनी तागेले हात आनी पाय दिग आसा ती म्हणून ती म्हाका दिसता त्या हिंदीन तो एक म्हण आसा पळय कानून के हाथ लंबे होते हैं थंय देखून येवच्या पुरो आनी यमराज तेन्ना उलयता तेन्ना प्रलय येता थंय सुनामी न्हय प्रलय सुनामीचे अशी व्हड प्रलय आनी तागेले 2 व्हड दांत आसात आनी तो
त्या म्हशीरी तो गेले वाहन म्हशी आणि आम्ही सांगेल म्हणजे तो यमदंड घेऊन असता. तरी ह्या रूप जे असतात तो सांगितलंय त्या अधार्मिक लोकांक पळूच्या मेळटा ह्या रूप. पण जे धार्मिक लोक असतात ती तांकां सगळ्याले सौम्य रूप यमराजाले पळूच्या मेळटा. तो मस्तू चंदस म्हणून म्हणतात ती. सगळ्याले विष्णुदूता म्हणजे 4 हात असतात ती आणि तो एक लायक हार घालून आणि लायक करून त्या धार्मिक लोकांक तांकां येवच्याक तो राखून बसला म्हणून सांगतात. अशी ताका थंय चित्रगुप्त म्हणून तागेले एक असिस्टंट आसता. तो पुरा सगळाले पुरा रेकॉर्ड तो दवरता आणि तो केन्नाय कोणाले कसले रेकॉर्ड मिस जायना म्हणून म्हणटात. आणि यमराजाले तागेले चांग बुद्धी आसता म्हणल्यार तागेले मेमरी लायक आसता म्हणून म्हणटात. म्हळ्यार चित्रगुप्ताने केन्ना विचारला रे यमराजाक पुरा गोत्त आसता. खाली तो चित्रगुप्तान समज केला की ना काम म्हणून तो खाली कन्फर्म करून आसता. आणि तागेले मस्तू मिनिस्टर आसता ती आणि तांतुले दोन हॉड मिनिस्टर म्हळ्यार चंड आणि महाचंड म्हणून. चंड म्हळ्यार क्रोध आणि महाचंड म्हळ्यार दहशत. आणि तागेले पुरा यमदूताले यमदूत म्हणून आसतात तागेल्या की तांणी मस्तू भयंकर दिसता ती. आणि यमराजाक 2 सूण आसता ती जांकां 4 डोळे आसता ती आणि तांकां त्या सुणे यमलोका वच्चे वाट या बद्ध जिवांक दाखयता ती म्हणून म्हणटात. तशी यमलोक पळयल्यार एक चंदशे नगर आसा जे थंय तांकां 4 गेट आसा ती आणि 7 बागील आसता. थंय 2 नदी आसा थंय. एक नदीचें नांव पुष्पोदक म्हळ्यार फुलांची नदी म्हणून. ते तुमी धार्मिक लोक वतात ती तांकां थंय त्या फुलांची नदी दिसता थंय. आणि थंय आनीक भितर मस्त मस्त नदी आसा ती. जाल्यार आनीक एक सेकंड नदी म्हळ्यार ताका वैवस्वती म्हणून म्हणला. पण थंय ती वैवस्वती मस्तू आवाज करता म्हणून म्हणला. थंय यमलोकांत वताना मस्तू कश्ट जाता त्या बद्ध जिवांक. आणि थंय कसने अन्न आनी कसने मेळना. थंय कसले शेल्टर ना. जशें आतां आमी ट्रॅव्हल करताना आमी पळयता ती की आमकां मॉल मेळटा, आमकां खावची कसले जावंक आसल्यार मेळटा जें तें. तर थंय त्या यमलोका वताना रस्त्यार असं कसलेंय मेळना. म्हणून ह्या यमराजाले आमी पळयता ती की मस्तू यमलोकांत मस्तू कसले शिक्षा जावन आसता. कोणाक तांकां तेलांत हुना तेलांत डुबयता ती, तांकां मारता ती, मस्तू वेगवेगळ्या अस्त्र शस्त्रान मारता ती, तांकां हुना फायरांत म्हळ्यार अग्नीत घालता ती. हे ते सूक्ष्म शरीर आशिल्ली ती तांकां कसले म्हळ्यार शिक्षा जाल्लेले कळटा पण तागेले त्या शरिराक चड ज्ञान जायना पण ते शिक्षा जाल्लेले म्हणून तांकां कळटा. हे ह्या यमराजाली पर्सनॅलिटी तागेले ते. बट यमराजाली ही सेवा म्हणून तो करता आसता. ताका कोणाले वैरी वैराग्य आनी म्हळ्यार ना. म्हळ्यार ताका कसले तो मेगलो तो तुगेलो अशें कसले ना. तो खाली कोण आयले तागेले येद्राक ताका पुरस्कार दिवचे की शिक्षा दिवचे तें तो पळयता. आणि आमी श्रीमद भागवतांत पळयता ती की ते यमदूत येता ती जे बद्ध जिवांक घेवन वचाक. जशी आमी पळयता ती की अजामील त्या यमदूता पळोवन मस्त भित्ता. आणि जे अधार्मिक आसता ती तांणी त्या यमदूताक
येता वताना पळयत आसता ती तांणी हड्डोड्डान बॉम्ब मारता ती कळ्ळें मॅ आनी आमगेल्या मेडिकल सायन्सान तुवें म्हणलां की हें कसले बॉम्ब मारता ती म्हणून तांणी ताका एक नवें टर्म दिला ताका म्हणटा ती टर्मिनल एजिटेशन म्हणून कळ्ळें मॅ तरी त्या टर्मिनल रेस्टलेसनेस म्हणटा ती म्हळ्यार एक्चुअली तांकां यमदूत दुसता आसता ती म्हणून तांणी बॉम्ब मारता ती पण तांकां तें आतां यम म्हाका व्हरतलो म्हणून तांकां अशी दिसता पण तांकां कसं करचें जायना तशींची त्या यमदूत ते करेक्ट टायम येवं ते तांणी रपता ती आनी त्या करेक्ट टायम आयले मागीर तांणी त्या बद्ध जिवाक तांणी थंय यमलोकांत व्हरता ती तेंची आमी पळयतात की त्या शूण माजर हांकां तांकां कसं हे लॉ एप्लिकेबल ना कळ्ळें मॅ तांणी तांगेलें जें जीवन करता ती तांणी कसं हे रुल्स ब्रेक करना ती कळ्ळें मॅ खाली आमी जे बद्ध जीव आसता ती तेची वेगळे वेगळे रूल ब्रेक करता ती म्हणून आमी अधर्मीक जावन आशिल्ली ती आमकां यमदूत घेवचे येतात म्हणून शिला प्रभुपाद तांणी तांगेल्या वेगळे वेगळे कन्वर्सेशनांत तांगेल्या वेगळे वेगळ्या इन्सिडेंटांनी लेक्चरांतांनी वेगळे वेगळे कशे ह्या भौतीक जगताचे लोक तांगेले बुद्धी नाकनाक वापरून कशी त्या यमराजाक कशी आमी यमराजाक अवॉइड करूं म्हणून तांणी तांगेली बुद्धी लढयता ती एक वेळा सगळो मनीस तो लागता की यमराज एक भक्त म्हणून तर तांणी कथं करता म्हळ्यार तो तागेल्या आंगाक पुरा विष्टा म्हळ्यार लावन घेता पुरा आंगाक म्हळ्यार त्या वासाणीन यमराज मागेला लागीं येना म्हणून यमराज ताका घेवचा येता तो पळयता त्या मनशाक मस्तू वासाण येता असं म्हणून आता कसं करचें म्हणून यमराजाक कोता तो बुद्धिमंत एकदम पण तो कसं करता येताना एक डुकराक घेऊन येता आणि त्या डुकराक सांगता या मनशाक आता म्हाका व्हरचें आसा तुगेलें काम कर म्हणून तो त्या डुक्कर कसं करता म्हळ्यार त्या मनशाक खंय खंय ताणें त्या विश्ट लायिल्लो आसता तागेल्या अंगाक सगळ्याच्या अंगाक तो त्या पुरा विश्टा पुरा लेवन घेता आनी त्या डुक्कर वापस वता अगर यमराज येवन ताका तागेल्या पाशान घेवन तो ताका यमलोका व्हरता म्हळ्यार आमी त्या यमराजाक ताका मूर्ख बनवचें साध्य ना म्हणून म्हणलां तशींची आनीक एक प्रभुपाद एक कन्वर्सेशनांत आनीक एक स्टोरी सांगतात म्हळ्यार एकलो जन एक गायक मारता इते म्हळ्यार त्या बगलेच्या गाय तागेल्या आंगणांत येवन आनी पुरा त्या कसं म्हणटा ताका ग्रास खाता आसता सो तो मस्तू नाराज जाता नाराज जावन तो गायक मस्तू वेळा धांवडाचा प्रयत्न करता जाल्यार ती गाय ते खावन बसता आनी मागीर वता तिगेलें पोट भरलें की अशें सद्दां सद्दां जाताना तो मस्तू एक दीस मस्तू खोप येता ताका आनी खोप येवन तो त्या गायक मान सोडता आनी मागीर तो मनुष्य मेल्ले मागीर ताका यमदूत येता ती आनी यमराजाला व्हरता ती यमराजा वेल्ले मागीर यमराज ताका म्हणटा की न्हय ताका व्हरचे फुडें ताका गाय ताका म्हणटात की तुका आतां आमी हांगा यमलोका व्हरता ती म्हणून तो म्हळ्यार तो निमगीत की म्हाका यमलोका इत्ते हाडला हांगा म्हणून यमलोका इत्ते हाडला म्हणून ताका सांगतात की तूं अशी गायक मारला म्हणून तो म्हणटा ना बा हांव गायक मार न्ही म्हणून म्हणटा मागीर यमराज ताका निमगीता वय बाय तूं गायक मार न्ही बाय तर त्या तूं लायक तुगेल्या आंगणांनी केल्लें कोण तो म्हणटा हांव केल्लें तें घर कोण लायक बांदिल्लें तें लायक घर आशिल्लें तें कोण बांदिल्लें तो म्हणटा हांव बांदिल्लें आनी मागीर तें पुरा
हांगा थंय पुरो चंद चंद करून केल्ल्यान पुरा कोण आहे म्हणून हांव म्हणून अशी एक 50 प्रश्न यमराज निमगीत ताका अशी पुरा प्रश्न हांव म्हणून म्हणटाना मागीर यमराजू सडनली एक प्रश्न निमगिता त्या गायक कोण मारलेला म्हणून त्यात नाही तो विचार न करता तो म्हणता हांव मारलेला म्हणून तशी यमराज म्हणता वैनव तू मारलेला नव्हे गायक तर ताजी निमती तुका ती शिक्षा जाता म्हणून तशी प्रभुपाद म्हणता ती तुम्ही यमराजाला तो सुपर इंटेलिजंट म्हणून तुम्ही ताका एक मूर्ख म्हणून लेखचानच म्हणून तशीच आनीक एक प्रभुपाद स्टोरी सांगता एक स्कल्प्टर आशिल्लो काही म्हळ्यार जो मूर्तिकार आशिल्लो आणि तो मस्तू यमराजाक भित्त आशिल्लो तो म्हणता की हांव यमराजाक मूर्ख करता म्हणून कशी करचे म्हणारी तो तागेल मणकेची अशी एक नव मूर्ती करता नव मूर्ती करून तशी तो त्या नव मूर्ती मध्ये तू निपून बसता आणि त्या नव मूर्ती कशी त्या रूप असली तशी रूप घेऊन तो रप त्या मूर्ती मध्ये तू यमराजू ताका घेवच्या येताना तो या पुरा मूर्ती पळोवन आश्चर्यचकित जाता आणि पळयता की 10 मूर्ती कशी आहे म्हणून लायक करून केल्या म्हणून आणि अशी तशी म्हणून त्या मूर्तीक त्या विशयान तू मूर्तीक त्यांची ह्या लायक केला ह्या त्या म्हणून तो सांगता होता यमराजू त्या मूर्तिकार ऐकत असता मागीर यमराज म्हणतो ह्या चंद चंद मूर्ती केला खंय असं म्हणून तो त्यातनं हो मूर्तिकार कसाने उरलायना मागीर तो यमराज म्हणता अरे ह्या पर्टिक्युलर मूर्तीक कसंगी चूक आसा म्हणून त्या मूर्तिकाराक ती चूक आशिल्ली नेमकी ताका चूक जाल्ल्या म्हणल्यार ताका तें सहन जायनी तो भायर येता थंय नको यमराजा सांगता की ना 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 कसली चूक ना म्हणून यमराज ताका धरता आणि ताका यमलोका व्हरता म्हणून सांगला अशी यमराज इले तागेले एक फॅमिली आसा आमी सुरेखा म्हणला तुजी अशी की तागेला आनु सूर्यदेव आणि तागेला अम्मा सम्या म्हणून आणि तागेला भाव मनु श्रद्धदेव आणि तागेल बहिणी यमुना देवी म्हणून तिका यमी म्हणतात तरी यमुना नदी या आम्ही पळयता ती मथुरा वृंदावन तो वळता असता तर थंय एक स्पेशल देवस्थान आसा ज्या देवस्थानान तू पुरा कडेन लोक येतात ती आणि पर्टिक्युलरली भाव आणि बहीण येतात ती आणि त्या देवस्थानान तू यम आणि यमी हांगा दोन्ही मूर्ती आसा त्या मूर्ती पूज करता ती तांणी यमुना नदीन तू स्नान करता ती आणि त्या स्नान करून जाल्ले मागीर यम आणि यमील्या देवस्थाना वचून तांणी ती पूज करता ती आणि मागीर ती बहीण आसता ती घरकड जगून येताना ती लायक जेवण करून हाडता आणि तिच्या भावाक त्या खावच्या सांगता आणि तांणी तशी हें करता ती तांगे भाव आणि बहीण कशी असता ती आणि ताका जी आमी भाई दूज किंवा भाऊबीज म्हणून म्हणतात तरी यमीना तशींची एक वेळा यमराजाक जेवण आपयला कळलं तर म्हणून यमान येवन तागेल्या बहिणील घरकड येवन जेवचे आसा आणि त्याची आमी भाऊबीज म्हणून आमी सादर करता ती दिवाळी वेळारी आणि यमराज निमगिता तुका कसान आशीर्वाद जावका म्हणून तर यमी म्हणता जे कोणी मेगेल्या उदकांत तू स्नान करता तांकां तू दिश्चानच म्हणून म्हळ्यार जे कोणी यमुना नदीत वचून स्नान करता ती तांकां यमराज याना घेवच्याक म्हणून सांगता ती तशींची जे कोणी कंठी माळ घालता तुळशीचे ताकाय त्या कंठी माळ म्हणून यमराज किंवा यमराजान यमदूता सांगला की जे कोणी कंठी माळ घाल्ल्या ताका लागगी तुम्ही वचचानच कंठी माळ घाल्ल्या म्हळ्यार तो विष्णूलो भक्तो म्हणून असो तरी जे कोणी तुळशी महाराणीक नमन करता ताका कोणी कोणाक तुम्ही धरच्या वचचानच म्हणून सांगता
तशी ती यमराजाक आम्ही पळयलें की 2 सुरेख बायल आसा ती ताका तशी जी दक्ष प्रजापतीला 10 धूव आसा ती ते तागेले जी बायल आणि तागेल्या जी दक्षाली धांची धुव म्हळ्यार मूर्ती आणि धर्मराज या दोंगाले एक चेडू म्हळ्यार नर आणि नारायण ऋषी जे आम्ही वता आसा आम्ही बद्रीनाथा वता ती थंय तांणी मेडिटेशन करून आसता ती म्हणून तर अशी ह्या धर्मराजाले आम्ही म्हणटा ती वंडरफुल फॅमिली म्हणून तशी जी धर्मराजाक यमराजाक ताका भक्ताल संग घेवच्या मस्तू आवडता तर तो कसं करता ताका भागवतम म्हळ्यार सुत गोस्वामी आणि नमीशरणांतू असताना त्या ऋषीगण पुरा यमराजाक आपयता ती की तू येऊन ऐक भागवतम म्हणून तर यमराज मस्त खुश जावन त्या तांगेल्या इन्विटेशन एक्सेप्ट करता आणि तो वय भागवतम ऐकूच्या बसता थंय ताण थंय आशिल्ली ती तांणी कोणेय यमराज थंय आशिल्ली ती तांणी कोणाक भिवका म्हूण ना आशिल्लें की हांगेल कोणाले आमगेले मृत्यू जाता बया म्हणून की यमराज खंय भागवतम ऐकता की थंय यमराज याना म्हणून म्हणतात आणि तशी यमराज त्या भक्तगणाले संग घेवच्याक येता म्हणून म्हणतात तशी जी आम्ही ऐकता ती की वरादेवान हिरण्याक्षाक मारला म्हणून त्या मारतरी तागेल्या हिरण्याक्षाले बायल आम्मा आणि पुरा मस्तू रडता असता ती आणि हिरण्यकशिपू तेन्ना मस्तू तांकां समजायचो प्रयत्न करता तेन्ना तो आमगेल भगवद्गीता जशी कृष्णान सांगला की या आम्ही आत्म नाही आम्ही आत्म आम्ही शरीर नाही म्हणून या पुरा फिलॉसॉफी त्या हिरण्याक्षाल्या बायलेक आणि आम्माक आणि तो समजोन आसता जाल्यार आम्ही आमगेल पळयता ती की आमगेल घरकडच्या लोकांना कसं नाही सांगले मागीर आमकां आयकूच तितले आम्ही आयकना तशी कसं नाही जाल्यार मागीर यमराज कसं करता म्हळ्यार तरी कसं जाता हिरण्याक्षाले शरीर पोण आसता थंय आणि बायल आम्मा आणि पुरा रोण आसता ती आणि त्या शरीर तांणी त्या लासून दिवच्याक दिनात तांणी तर कसं करचें म्हणून यमराज विचार करता असता मागीर यमराज एक सान चेल्लो असो जावन तांगेल येद्र येवन तो पुरा तांकां समजायता की कशी कसा न्याय म्हणून आनी पुरा तशी तांणी यमराज तो एक प्रिचर म्हणून तांणी दाखयलें हातू आणि तशींची मागीर एक वेळा आमी महाभारत आणि भागवत पळयता ती की ताका यमराजाक थोडे एक ब्रेक जावका म्हणून इतलें पुरा काम करून आसता ताका एक ब्रेक जावका म्हणून आसता तर कसं करचें म्हणून ते एक शास्त्रांत एक्सप्लेन केलां की एक वेळा आम्ही पळयता मुखारी की मंडुका मुनीन कशी त्या यमराज मिस्टेक करता ते आम्ही मुखार पळोवया ताजे फुडें आमी मार्कंडेय ऋषीलें एक एग्जाम्पल घेवया म्हळ्यार मार्कंडेय ऋषीक तो स्मॉल सान आसतना ताका मृत्यू जाता म्हूण आसता तो मस्त जोरान शिवाले शिवलिंगाक दवरून बसता आणि मागीर यमराज येवन ताका व्हरच्याक येता तो तेन्ना ताका यमराज तागेले भक्ती पळोवन ताका दीर्घ आयुष्य तो दिता आणि आमी अजामिला विषय आमकां गोतू आसा की कशी अजामिलान नारायण म्हणून तागेले पुत्त आपोवन कशी थंय यमदूत ताका तागेल्या अजामिलाल शरीर हाडचें जायना तांकां विष्णुदूत येता थंय आनी तांकां सांगतात की तुमी या अजामिलाल शरीर व्हरचा जायना म्हणून आनी मागीर कशी आमी यमदूत यमराजाला वचून सांगतात की आमगे तुगेल्या पक्षी कोणी होड आसा वया म्हणून यमराज तांकां तेची समजायता की
मेगेला पैशी आमगेला पैशी पुरा जाणार पैशी होड एकू देव कृष्ण किंवा विष्णू आम्ही तागेला आराध्य ताण कशें सांगिल्लें तशें आमकां आयकुच्या पडटा आणि विष्णू दूत तागेल्या थंय दुखून आयिल्ले तांणी जन म्हणून आमकां तांणी सांगिल्लें पुरा करेक्ट म्हणून तो सांगता यमराजू. तशें आमी आयकतात की देवाक पतिव्रता म्हणून ताजेर एक दाखोवन दिवचें आसता देवाक म्हणून आमी त्या सावित्री आनी सत्यवान ती एक स्टोरी आयकतात ती. आनी तेन्ना यमराजू सत्यवानाक हाडच्या वताना त्या सावित्रीला पवित्रता निमती ताका तो थंय गेल्ले मागीर पळयता की सत्यवान तागेलो मृत्यू जाल्ला. सावित्री तागेल्या देहा लागीं बसल्या आनी यमराजू त्या हाडच्या वताना सावित्री मस्तू यमराजाक गुणगान करता तागेलें आनी गुणगान केल्ले निमती यमराजू खुश जाल्ले निमती तो सांगता की सौभाग्यवती भव म्हणून म्हळ्यार तुका एक पुत्र जन्मा येवो म्हणून. सावित्री सांगता की मेगेलो आतां बामूण ना मू आतां कशी पुत्र जावचें साध्य म्हणून. मागीर त्या सावित्रीले पवित्रता म्हळ्यार पतिव्रता आनी पळोवन तो सत्यवानाक वापस जीव हाडता. तशीच आमी मंडूक ऋषी स्टोरीन पळयतात की तो तागेल्या घरांत तपस्या करून बशिल्लो आसता. तेन्ना थोडे चोर तागेल्या घर कडेन येवन निपून बसता. ती त्या निपून बशिल्ले तरी त्या राजाचे गार्ड येवन पळयतात की हागेले ह्या ऋषी घरांत पळयतात की पुरा चोर निपून बसल्या ती म्हणून. तांकां दिसता की हो ऋषी तांतलोच म्हणून हांकां सगळ्यांक घेवन तो त्या गार्ड तांकां शिक्षा दिवच्या म्हणून व्हरता ती. आनी इतलें थंय जाता की आतां त्या ऋषीक त्या भाळ्यान मारचे तेदोल थंय तें एक काळ येता. तेन्ना त्या रायाक कळटा की अरे मंडूक ऋषीक हाडला म्हणून आनी ताका भाल्यान मारून घालता ती म्हणून. तरी रायाक कळलेले निमती तो रायू येवन त्या ऋषीक सोडवायता. तरी तो मंडूक ऋषी म्हणटा की अशी कशी जाल्लें म्हणून. मागीर ताका कळटा की हें यमराजाल निमती जाल्ला म्हणून. तो डायरेक्ट यमराजाला वता. यमराजाला वचून सांगता की हें अशी कशी जाल्लें म्हणून. तो यमराज ताका सांगता की तूं एक सान आसतना एक दुर्व घेवन एक मुयेंक त्या घेवन मस्ती करता आसता ताजी निमती तुका ही शिक्षा मेळ्ळेली म्हणून. तो म्हणटा की अरे इतले सान चेडूं आसता ताका कसाने गोत ना तरी ताका इतली व्हड शिक्षा कशी मेळची. तर तूं समज काम करना तुगेलें तुका हांव श्राप दिता की तूं शूद्र जा म्हणून. शूद्र जा म्हणून म्हणटले निमती तशी तो आमी पळयतात की विदुराल रूप घेवन येता. आनी विदुराल रूप घेवन येवन तेन्ना तो विदुर जावन हस्तिनापुरांत धृतराष्ट्र आनी पांडुरा धाकलो भाव जावन आसता. ताका कसले राज्य आनी दिना ती तो शूद्र आशिल्ली निमती पण ताका इतले पुरा फॅसिलिटी दितात की तो लायक करून रपचे आनी पुरा. तो विदुर धृतराष्ट्राक तागेले एडवायझर म्हणून तो तागेलें काम करता आसता. आनी वेगळे वेगळे टायमार तो तागेलें धृतराष्ट्राक एडवायस दिता आसता की तांणी पांडवार वयर अत्याचार करता आसता ती हें तांणी करच्या नज हें त्या म्हणून अशी पुरा कोण आसता ती. अशी विदुर जावन यम तागेलें 100 वर्साचे आयु तेदोळ थंय तो विदुर जावन आसता. मागीर एक वेळा आतां लढाई जावन आसतना लढाई जावची म्हणटाना तेन्ना धृतराष्ट्र म्हणटा हे लढाई विदुर सांगता धृतराष्ट्राक की हे लढाई करच्या नज हें त्या म्हणून. आनी दुर्योधनाक हे समजायत प्रयत्न करता पण दुर्योधना विदुराक सांग करून उरलायना. आनी तो सांगता की तूं ह्या राज्यांतून भायर वच म्हणून.
विदुर तत्काल भायर सोरून वता तशींची आनी मागीर तो वेगवेगळ्या हरिद्वारा आनी वचून मैत्रेय मुनीला वचून पुरा वेगवेगळ्या तांणी आमगेले आत्मसाक्षार कशें करचें हें तें पुरो ताका थंय कळून येता. तो उद्धवाकय मेळटा, मैत्रेय मुनीक मेळटा आनी अशें करून तो पुरो यात्रा करून तेन्ना ताका कळटा की अरे कृष्णानी वापस तांणी तांगेल्या गोलोकधामांत अमकेल्या ती म्हणून. तेन्ना तो वापस हांगा हस्तिनापुरा येता. तेन्ना तो पळयता की धृतराष्ट्र आनीकय तेका राया म्हण केची रप्त आसा. तर तो मस्तू अपसेट जाता आनी धृतराष्ट्र म्हणटा अरे तूं आनीकय हान्नी पुरा केल्लें तूं कशी खावन आसता म्हणून. भीम त्या किचनाची इन्चार्ज आसता. तो भिमाक तिके भंय आसता. ताका गोत आसता की ताणें भिमाक कशी त्या भिमाल पुतलाक क्रश केल्लें म्हणून, पुड्डी पुड्डी केल्लें म्हणून. म्हणून तो भीम ताका तागेलें जेवण व्हरून ताका दूर दाखोवनूची दिता आसता आनी तें धृतराष्ट्र खाता. तर विदुर ताका एक कटाक्ष शब्दांनी सांगता की एक सुण्याक दिल्लें म्हण की तूं खाता म्हणून. तें ताका मस्तू लागता. मागीर एक रात्री धृतराष्ट्र तागेली बायल गांधारी आनी विदुर आनी तिनी राती कोणाकय सांगून येतिल्लें तांणी जंगलां वचून तें तांगेलें प्रायश्चित करच्याक वता ती आनी थंय तांणी तांगेले जीव सोडता ती. अशी विदुर जावन आशिल्ल्या यमराज वापस तागेल्या यमलोकांत येता. अशी ह्या पुरा वेगवेगळ्या आमगेल्या यमराजाली काणी. तरी आमी हांगा राबयता ती. धन्यवाद. हरे कृष्ण.